सत्तरीत जलजागृती यात्रे खातीर फुडें सरिल्ल्या आर्जीक भायले म्हूण सत्तरींतल्यान भायर काडल्या उपरांत म्हादय साल्वार करूंक सत्तरींतले जागृत तरणाटे मुखार सरल्यात। म्हादय साल्वार करूंक तळयो उदका स्रोतांचो सांबाळ हे तरणाटे खंय सगळ्या सत्तरीत जागृती करतले। हे मोहिमेत आदार करचो म्हूण तांणी वाळपय सत्तरी उपजिल्लोधिकारी आनी मामलेदाराक निवेदन दिला। हो जो मंच हा तो आम्ही सत्तरीचे आमचे जे उदक हा ते खंय तरी आमच्या कमी पडटा आमकां, सो ते सेव करपा खातीर। आनी तुमकां खबर आसतलें आमकां म्हादय कितली इम्पॉर्टंट। आमच्या सत्तरी खातीर आज 60 वर्सां जाली आमचे गोंय मुक्त जावन, तरी आमच्या सत्तरी लोकल्सांक आमकांच उदक ना। आमकां 1 ते 2 वरां उदक येता। तो उदकाचो कितलो प्रॉब्लेम आसा तो आमच्या फूल सत्तरीच्या लोकांक अख्खे गोंयभर खबर आसा। डेप्युटी कलेक्टराक आनी मामलेदाराक आमी लेटर केला की आमकां तुमी हेल्प करा थ्रू आमचे लेक हा, आमचे तळयो हा, आमचे झरे हा, आमचे बायो हा, आमचे न्हंयो हा, त्यो खंय तरी सेव करपा खातीर, तेतून कितें पोल्युशन हा ते क्लीन करपा खातीर तुमी आमकां हेल्प करा आनी आमचो इश्यू हा तो सॉल्व करा। म्हादय सत्तरींतल्यान व्हांवतात तरी सत्तरींतल्या गांवांनी उदक ना, टँकरांनी उदका पुरवण जाता म्हूण तांचो इश्यू। म्हादय सांबाळक मंच खंय सत्तरीत जागृती करतलो। येयले जाल्यार 8 दिसांनी एकदां उदक येता पुऱ्या 7च्या फुडें, आनी घोलान न्हू ती 1-2 दिसांनी एक टँकर। अशें कितली वर्सां जाली आता हे आता आमचे पुऱ्यान पळोवन गेला न्हू पर्यंत। हांव जाणा जाल्ल्याक न्हू तेन्नाच्यान हे टँकर चालूच आहा। अजून टँकरान पाणी दिल्लें आतां 2 दिसांनी एक टँकर वयता। कनेक्शन आसा पूण तांकां पाणी येता खंय ते पूण येल्लो कलरचें येता। सो ते अशी परिस्थिती शेळपेक आहा। तशेंच तुमी चिंगण्या वयच्यात जाल्यार थंय अजून मोठी समस्या आसा। जर म्हादय आमचे सत्तरीच्यान वयता इतलो उदकाचो प्रॉब्लेम आमकां जावपाक जायना। सो ताका लागून आमी सत्तरी भरपूर ही जागृताय करतले उदकाची आनी आमचे उदक सेव करपा खातीर आमी काम करतले। आयज आमच्या सालेरी गांवांत प्रत्येक म्हणजे पाण्या खातीर खूब इश्यू आसा। आयज म्हाज्या घरान एक थेंबर उदीक ना, ताका लागून आमचो आमी एक मंच तयार केल्लो आसा सत्तरी जलसंपदा लोक अधिकारी मंच। ह्या मंचाच्या नुसार आमी ऑल ओव्हर सत्तरी भोंवतले की सत्तरीन जो आमचे रिसोर्सीस आसा तांकां आमी हाडेर कशें धांवतले की आमकां म्हणजे आमकां ते प्रोटेक्ट केल्ले जाय की आयज म्हादय आसा, आयज आमकां म्हादयचें उदीक आमच्या गांवांनी पावना। ताका लागून आमी हो मंच तयार केल्लो आसा। ते मंचान ऑल ओव्हर सत्तरी भोंवन कवर करतले आनी आमचे इश्यू कितें आसा पळय ते आमी हाडेर खंय धांवतले। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।